ऑपरेशन सिंधुरा उपरांत पाकिस्तानाचे एकार एक हल्ले सुरूच आसात। ताका भारत तशाच पद्धतीन जाप दिता। सेक्युरिटीच्या नजरेन सगळ्या राज्यांक केंद्र सरकारान निर्देश दिल्यात। गोयच्या मुख्यमंत्र्यान खासा बसका घेतली। दक्षिण गोंयांत डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंटाच्या 500 मीटर बफर झोनात सगळ्या तरेच्या एक्टिव्हिटींक जिल्लोधिकाऱ्यान बंदी घाला। उत्तरेक 50 मीटर बफर झोनात सगळ्या तरेच्या एक्टिव्हिटींक बंदी। दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी त्याविशीं वॉर्ड काढल्या। इंथन मिलिटरी नेव्हल बेस एस्टॅब्लिशमेंटाच्या वाठारात सगळ्या एक्टिव्हिटींक बंदी घाल्या। कम्युनिकेशन स्टेशन, पॉवर स्टेशन, एअरपोर्टांक हाय अलर्ट। गोंयांत ड्रोन उडोवपाचेर सद्याक बंदी। पुलिसांनी नागरिकांक एडवायझरी काढल्या। लोकांनी नाका जाल्ल्यो फेक मेसेजीस, वावड्यो पातळावपी बातम्यो शेअर करच्यो न्ही। मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो व्हिडिओ काढून कोणेच सोशल मिडियाचेर शेअर करच्यो न्ही। रातच्या वेळार पार्किंग करतना लोकांनी जतनाय घेवची। लायटीक गरज नासतना चालू दवरच्यो न्ही। लोकांनी घरात रावतना देगेचे वण्टी सोडून सुरक्षीत भितरल्या वण्टी कडेन आसरो घेवचो। नुस्तेमारांनी 12 नॉटिकल मायल्स मेरेनूच नुस्तेमारीक वचचें। नुस्त्याच्या बोटीर वचपी कामगारांची म्हायती बोट धनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिवची। दर्यांत वतना ट्रान्सपॉन्डर चालू आशिल्ल्याची खातर करची। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।